सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेत. ह्या आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता केन्नी मिखाया मास्करनेस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेंत आमी मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जुआंव मिंगेल फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एना पेरेरा आयज आपलो जल्मात आपली भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान तिका बरी भलायकी फावो करूंक मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी आमचे पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमचे फिरगोजे पासत भोव करून आमची 400 वर्सांची तयारी आमी करता तेन्ना हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आमच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या देशा पासत मागुया, संवसाराची शांती पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. कुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी सोत मानचेनात अशें जेसू आज किरीत भाशेन आपलो विलाप परगट्टा. आमचे जिवितांत जायते फावटी खुणा आनी मिलाग्रे मेळटा थंयच आमी धांवता. जिवितांत बाबार्थ उदीक ओकोण करचे सुवातेर आमचो बाबार्थ न्हवसूच आमी जायते फावटी फाटीं उरता. इसले आमी किरीत भाशेन देवाची कृपा आमकां मागुया. उदीक खोलायेन आमचो बाबार्थ आमी तो जाणू जावंक ताचेर आमी विस्वास दवरूंक आमच्या बाबार्थाचेर आमी नियाळून उदीक बोरी क्रिस्तांवां ह्या संवसारांत आमी जावंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे काकृतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पगयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांचे वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगता सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. रातुया. देवा आमच्या मोगार बापा उतरां वर्त्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सुबेक स्वयंबा वर्त्या देण्यांनी भोर आनी ह्या जिविताच्या गोरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासपूत चलयता सासणाच्या सासना.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदले काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरीच जायात. आनंदान भरो तुमचीं काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजालेम, आनंदाची पोरजा. जेरुजालाचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे परजे खातीर हांव आनंदान मुरगडटलों. रुदनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलो. भुरगें आनीक मेळचें ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तन्नो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मडो रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. आमी तुका वखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उतर म्हणुया. आमी तुका वखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक न्हय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मुदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक. म्हजी काकूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटालो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितीक हालीं. जबाब. आमी तुका वखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उडगार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां सामारियेंत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गलिलयाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळना अशी जेजूनच गवायकी दिली. गलिलयांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसालेमांत परबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें देखून तो गलिलयांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक पावट गलिलयाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफारनावांत एका राजअधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयांतान गलिलयांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी सोत मनशाक नात. राजअधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल
दनपाराचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमोवन आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत पोर्तुनेतूस ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाऊ विनायचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमकां मेळटा. रुदनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक हांगा आयकूंक येवचो ना अशें सर्वेस्पोर देव भासयता. आनी कित्याक भासयता? कित्याक देवूच म्हणटा, हांव आतां नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाची आनीक याद तुमकां आसची ना. म्हणजे हो संतोसाचो काळ तुमचे मदें आतां आयलो. आनी कालचेच दिसा लेतारे हो संतोसाचो आयतार आमी समोरुमला. आनी ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक तयारी करता जाल्यार बाबा भयणीनो एक किरीत भाशेन संतोस आमकां आमच्या जिवाक आसूंक गरज. कित्याक देव आमचे सवें व्हड व्हड विस्मितां करून आपूण किरीत भाशेन मरून आमकां नवें जिवीत दिवन पुनर्जिवन जाता. आनी ह्या पुनर्जिवनपणान आमकां भागीदारां करता. हाका लागून जेजू म्हणटा, खुणां आनी विस्मितां तुमी मागतात तें कितें? वच, तुजो पूत जिवो आसा असो तो त्या राज अधिकाराक भासयता तेन्ना ताचो पूत भावार्थान हो राज अधिकारी देवाचेर विस्वास दवरता. देखून ताचो पूत जिवो उरता. उलय सायबा एकूच उतर आनी म्हज्या जिवाक समाधान मेळटलें. हेंच विचार मनान धरून तो किरीत भाशेन आपल्या घरा वेता आनी ताचो पूत जिवो आसता. जिवितान आमकां जायते फावटी भाव उसलीं घुडितां मेळटात जी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जायते फावटी हांकडेतांव, कोलपोतांव, जायते फावटी आमी विरोध करतांव आनी देव आमकां पावना अशें आमी देवाचेर निशेध मारतांव. पूण जायते फावटी घडीक तोच देव आमच्या सांगाता संकोश्टांनी, तोच देव आमच्या कोश्टांनी, तोच देव आमच्या आटे विट्यांनी आमच्या सांगात दिवंक आमचे बरोबर आसता. हेका लागून संतोस आमी भोगूंक गरजेचो. कित्याक हो देव आमकां सगल्या वायटांतल्यान, सगल्या नश्टांतल्यान आमची जिविताची नवसरणी करूंक वावुरता. आनी दर दिसाक आमी ताची पाटलावदारां कशीं पुनर्जिवनपणाची बासावणेक आमी तयार जावचें म्हूण आमकां तो तयार करता. आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया, आमी ह्या राज अधिकारा भाशेन उदीक खोल भावार्थी जावन आमच्या जिवितांत देवाक मानता ते भाशेन जिवीत आमी सारूंक, नवसरलेलें जिवीत आमकां उदीक आनी उदीक देवाक फळां बरीत आमचें जिवीत मेळूंक आमकां सगळ्यांक कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. म्हज्या भावने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फोड मेळूं.
ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बोड दी. आमकां नितोड करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओतीर पावलां सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवीदारान सासणाच्या देवा सोर काड्यान सोद जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमचे वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक न्हिदलो बी काळजान भरताय. तूं आमकां नव्या बोडान सरतऱ्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरोनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय. तूं आमकां देखून सगल्या दुता भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाची काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दोतोरांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्गांनी संसार पडला शिक्षणारूय बाबा म्हूण सर्वेक तुका सय. सर्वेस्पराची नवे येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपणेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्दाचो गूट पोरगोटुया तुज्या कुर्सार पुनर्जीवन बनावरी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितुमीचेर विस्तालोरीचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दिता. जी सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज कायम तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास दिसांखाली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तुशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्य जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुमेची शांती सदांकाल तुमची सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत को देवाचे सरे संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत को देवाचे सरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमियाते म्हज्या भितरीच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका पलाकी मेळटली. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान बोर आनी नवी कोर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गवळीक सोबे खातीर मागणें रीत भाशेन सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग साकूं आनी सोगल्यांक वांटूं आनी तुजो वाव चालू दवरूं. ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सोगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गवळीक सोबेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तूं सोगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिरीपणान पाद्विगाराच्या मार्गदर्शनांत ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भोर. आमी भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोणें वळखून आमच्या फिरगोजीच्या आनी फिरगोस गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सोगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सोगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांक. आमीन. I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे मोगाचो देव बोक्षिता सगल्या तुज्या वायता गुणाचे ओको दिता. सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता सगल्या तुज्या वायता गुणाचे ओको दिता. आत्म्या मोक्षा